मायनिंग अफेक्टेड लोक किंवा मायनिंग अफेक्टेड लोकांची म्हाका सगळी त्या मतदारसंघांतलो असल्या कारणान सगळ्यो समस्या म्हाका खबर आसा. आमी मुख्यमंत्री पदाचो पदभार सांबाळ्या उपरांत तो विशय जो आसा हो अभ्यास करपाक सुरू केला ऑलरेडी. एट प्रेझेंट आशिल्ल्यो सगळ्यो केसीस एकत्र करून तांचो अभ्यास सुरू केला. म्हाका खात्री आसा जाता तितक्या बेगीन तेजेर पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा तो जाता तितक्या बेगीन येतलो. थोडोसो वेळ जो आसा सगळ्या लोकांनी म्हाका दिवचो. तो जर वेळ मेळ्ळो आसत नक्की तेजेर पॉझिटिव्ह सोल्युशन येवन सुरळीत रित्या कायद्याच्या प्रक्रियेत बसून मायनिंग सुरू करपाचो हाचो विचार आसा. त्या खातीर एक्झॅक्टली कितें करतें हांव आतां सांगना. वेट एंड वॉच. वास्को गेल्ले कडेन सावंत आमदार मिलिंद नायक आनी कार्लूस आल्मेदाक मेळ्ळो. दामबाबाचें दर्शन घेतलें. लोकसभा वेंचणुकेचेर तो कार्यकर्त्यां कडेन उलयला. हाची पर्पज विजीट हांव आमचे वास्कोचे आमचे मंत्री बाब मिलिंद नायक हांकां मेळपाक तांच्या मुद्दामून घरा कडेन आयिल्लो. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलींच फावटी वास्कोन आयलो म्हटल्या उपरांत एक तर ताका मेळपाक आमचो कार्लूस आल्मेदा हाका मेळपाक एकंदर सावथ गोवाचें इलेक्शन हो विशय तकलेन घेवन प्रमुख कार्यकर्त्यांच्यो भेटीगाठी घेवच्यो ह्या उद्देशान आज हांगा थरयलो. त्या निमित्तान लक्ष्मी नारायणाचें दर्शन जालें, गणपतीचें दर्शन जालें. आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघांतल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सगळ्यांची बैठक जाली आनी कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर पळयलो ह्या तालुक्यांतल्यान आमकां मोठी लीड जी आसा ही अपेक्षीत आसा आनी ती निश्चितच मेळटली. म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या तकलेत, प्रत्येक वोटराच्या तकलेत जे आमी तशें म्हणटा की फिर एक बार मोदी सरकार हो कन्सेप्ट जो आसा हो ऑलरेडी फिट बसलेलो आसा. आनी ताच्या खातीर सगळे जाण परत एकदां मोदीजीक सत्तेर हाडपा खातीर सगळे मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांचे सहकार्य आमकां मेळटलें. सगळे कार्यकर्ते नेटान कामाक लागला. प्रचाराच्या कार्याच्या निमित्तानूच ही विजीट आशिल्ली मेळप आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.